नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारत आनी अमेरिका मजगतीं थारिल्ली व्यापार समजिकाय आतां निमण्या पावंड्यार पावल्या. हे समजिकाये विशीं 99% चर्चा पुराय जाल्या. फकत कांय अडकून उरिल्ल्या मुद्द्यां विशीं आनी तांत्रीक समस्या सोडोवपाचेर आतां भर दितले. आयज नवी दिल्लींत भारत आनी अमेरिका मजगतीं जावपी ह्या समजिकाये विशीं खासा बसका जाता. अंदू वर्सा फेब्रुवारी म्हयन्यांत संमत जाल्ल्या ह्या समजिकायेचेर संशोधन करपा दिकेन अमेरिकेचे एक उच्चस्तरीय व्यापार प्रतिनिधी मंडळ भारतांत आयला. ह्या निमण्या पावंड्यार ह्या समजिकायेंत कायदेशीर बदल आस्पावीत करपाचेर भर दितले. भारत आनी यूके मजगतीं जाल्ली मुक्त व्यापार कबलात लागू करपा विशीं आयज केंद्रीय उद्देग मंत्री पियुष गोयल तशेंच ब्रिटनचे व्यापार सचिव पीटर कायल हांचे मदीं उच्चस्तरीय बसका नवी दिल्लींत जातली. समजिकायेची अंमलबजावणी प्रक्रिया तशेंच ती बेगोबेग लागू करपाच्या रणनितीचेर आयच्या बसकेंत मंथन करतले. 24 जुलय 2025 ह्या दिसा दोनूय देशां मजगतीं जाल्ल्या ह्या मुक्त व्यापार कबलातीच्या बळग्यार दोनूय देशांक व्यापार करप सोंपें आनी सवाय जातले. कबलातीक लागून ब्रिटनाचे 99% जाल्यार भारताचे 90% टॅरिफ पयस जातले. संवसारांत सुरू आशिल्ल्या ताण संघर्श आनी तातूंतल्यान निर्माण जाल्ल्या अर्थीक संकटाच्या फाटभुंयेर भारत आनी यूके मजगतीं जाल्ली ही मुक्त व्यापार कबलात दोनूय देशां खातीर म्हत्वाच्यो संदी उपलब्ध करून दितली. भारत भेटेर आयिल्ले ब्रिटनचे व्यापार सचिव भारतांतल्या म्हत्वाच्या व्यापाऱ्यां सयत बसका करून कबलात लागू जावपा खातीर तयारी आनी फुडारांतल्यो संदी समजून घेतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत जनजातीय गरिमा उत्सवा वेळार शिश्यवृत्ती मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांक संबोधीत केले. सरकार जनजातीय समुदायाक मुखार हाडपाक यत्न करत आसा. आमच्या देशांत प्रतिभेचो उणाव ना, मात योग्य मार्गदर्शन आनी योग्य माची मेळप गरजेचें अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं का के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं. छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है. ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है. यशप्राप्ती करून व्हड जावप ही बरी गजाल, मात आपल्या भूतकाळाचो विसर पडूंक फावना. आपल्या गांवच्या लोकांक यशस्वी करपा पासत तुमी यत्न करूंक जाय अशेंय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मुखार उलयतना सांगलें. शिक्षण हे सशक्तीकरणाचें एक साधन आसा आनी शिक्षणाक लागूनच व्यक्ती आत्मनिर्भर जाता अशेंय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या वेळार सांगलें. शिक्षा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन है. शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है. मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है. इसीलिए मैं जो भी जनजातीय समाज के लोगों से मिलती हूँ उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयास करती हूँ. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल नवी दिल्लीत वचून केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. ह्या वेळार तांणी गोंयांत हरीत आनी शाश्वत उदरगत करपाचेर मंत्री भुपेंद्र यादव हांचे सयत चर्चा केली. उपरांत तांणी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांचे बरोबर बसका करून गोंयांत सिंचन प्रकल्प उबारपा विशीं तशेंच शाश्वत उदक व्यवस्थापना विशीं चर्चा केली. ते भायर मुखेलमंत्र्यांनी केंद्रा कडल्यान थळाव्या उदका स्रोतांचो कार्यक्षम वापर आनी दीर्घ काळा खातीर उदक सुरक्षीतताये खातीर मजत घेवपा विशीं उलोवप केलें. गोंयांत परतल्या उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकारांक आपल्या दिल्ली भेटी विशीं सविस्तर म्हायती दिली. अध्यक्ष दामोदर संघटनेच्या बैठकीक आशिल्लो. पार्टी ऑफिसांत ताजी पुराय दीसभर काल संघटनेची बैठक सुरू आशिल्ली. हांव स्पेशली एनवायरमेंट मिनिस्टर भुपेन यादवजीक मेळून वेरियस रिलेटेड इश्यूज ऑफ द गोवा हे तांचे कडेन पेंडींग आशिल्ले ताज्या संदर्भात तांची भेट घेतली. डेफिनेटली ही हॅज प्रॉमिस टू रिजॉल्व दॅट. सेकंड हांव आमचे CR पाटील जे जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री आसात तांकां मेळ्ळो
गोंयांतल्या संदर्भातले जलशक्तीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले तेन्ना अप्रॉक्सिमेटली 250 crores of rupees जे सँक्शन जाल्ले अंजुना डॅम आनी रिनोवेशन्स तेजे फंड्स डायरेक्ट फायनल स्टेजीचेर रिलीज जावना, प्रोविजनल सँक्शन जाल्ले आनी ताज्या भायर वी आर सेंडींग द प्रपोजल्स फॉर द जो नदी शुद्धीकरण प्रकल्प आसा ताच्या अंतर्गत पाळ रिवर हाजोय आमी प्रोजेक्ट रेडी करता तोय धाडटा तेज्या खातीरय सुरू आसा आनी इन्क्लुडींग द सांतिनेज नाला हाजो शुद्धीकरणाचो प्रकल्प जो आसा पयलीं तोय आमी ताजो DPR आनी हेचे रेडी करपाक घेतला. इन फ्युचर हे दोनूय प्रोजेक्ट आमचे करपाक जाय ताज्या संदर्भातूय डिस्कशन तेज्या कडेन आशिल्लें. सो ते तेंच्यांनी पॉझिटीव म्हटलां की तेज्यानी DPR हे धाडून दिल्या पण डेफिनेटली दे थिंक पॉझिटिवली. ह्या मिटिंगे खातीर हांव दिल्ली आशिल्लो. आमदार मिकी पाशेको हांणी काँग्रेस फुडारी दिनेश गुंडू तशेंच गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे नव्यान नेमिल्ले अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांच्या आड 2022 विधानसभा वेंचणुके वेळार काँग्रेस पक्षाची तिकेट दिवपा बदला पयशांची मागणी केल्ल्याचो गंभीर आरोप केलो. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी आयज हळदोणचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांच्या हजेरेंत हे विशीं पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना हो आरोप पुरायपणान न्हयकारतना पक्षा वतीन खंयच्याय उमेदवाराक उमेदवारी दितना ताची अर्थीक फाटभूंय आनी हेर गजाली समजून घेवप हे पक्षाच्या फुडाऱ्याचें काम जावन नासता अशें सांगलें. इश्यू आशिल्लो तो बेजिकली आमची तेन्नाची इन्चार्ज चिदंबरमची आनीक आमचे जे तेन्नाचे आरोपी दिगंबर कामत थोडी रिजर्वेशन आशिल्ली कसले तरी इश्यूचेर आनी ते मिकी भाशेक खबर आशिल्ली डायरेक्ट टिकेटीचे इश्यू कितें जालो. आतां तेणे एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म केल्या हांव जर पार्टीक कापार करपा आयला जाल्यार मिकीन खूश जावपाक जाय आशिल्ली. तेगे पार्टी वयर सरतली आमची पार्टी वयर दुख्खी जाला काय सुखी जाला कितें एक्झॅक्टली तेगे एक पॉलिटिकल पार्टीचो म्हणटा दुसरी पार्टी काबार करपा आयल्या त्या पॉलिटिकल पार्टीचें काम आसपाक कितें आमची पार्टी जर काबार जाली ताका बेनिफीट मेळटा न्ही. तो दुख्खी जाला काय सुखी जाला चेक करा. पर्यटन मंत्री तशेंच पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी आयज पर्वरीच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पाच्या कामाची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांचे सयत गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकर तशेंच पर्यटन खात्याचे हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. हे विशीं एक्स माध्यमाचेर संदेश घालतना पर्यटकां खातीर सामाजीक संवाद आनी मनरिजवणे हेतान एक वायब्रंट कम्युनिटी स्पेस उबारप ही सरकाराची वचनबद्धताय आसा आनी ते निश्चित करपा हेतान प्रकल्पाचो नियाळ घेतिल्ल्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी आपल्या संदेशांत म्हळें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.